नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकर सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मांडलो 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प फाटल्या वर्साचे तुळनेत 7.21% आसा अदीक। शुक्रारा जे कितें घडलें ते चुकीचे विधानसभेत फक्त सभापती आणि आमदाराक उलोवपाचो आसा अधिकार कोणे कूस लावन ह्या आंदोलकांक हाडला ताचेर जातली कडक कारवाय मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। राज्यातल्या शाळांची सुरक्षा एनईपी चालीक लावप आणि परीक्षा प्रक्रियांचेर विधानसभेत जाली चर्चा 301 शाळांची स्ट्रक्चरल ऑडिट अजून जावंक ना सांगले मुख्यमंत्र्यान। भाजी पिकोवपी शेतकऱ्यांक उत्पादनात योग्य दर मेळचे म्हणून दर वर्सा दरवाढ करतले सुनिश्चित मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती। भाज्यो पिकोवपी शेतकऱ्यांचो आंकडो दिसान दिस उणो जाता म्हणून आमदार आल्लेकारान मांडिल्लो मुद्दो। गोय राज्य सरकाराचेर पैशांचो केला गैरवापर सरकारी कार्यावळीं खातीर व्हडा प्रमाणात 74 कोटी रुपया खर्च विजय सरदेसाईचो सणसणीत आरोप। आणि केरी चेकपोस्टाचेर भाजयेच्या गाडयेन सापडले 2,10,000 किलोचे बेकायदेशीर गोमांस वाळपय पुलिसांची कारवाय भाजी व्हरपी बोलेरोच्या ड्रायव्हरांक पुलिसांनी केलो अटक। आता खबरो विस्तारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो। मुख्यमंत्र्यान 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प मांडलो। फाटल्या वर्साचे तुळनेत अनुवर्सा 7.21% अर्थसंकल्प चड आसा। समाजातल्या सगळ्या घटकांचो अर्थसंकल्पात विचार झाला। समाजातल्या सगळ्या घटकांचो अर्थसंकल्पात विचार करून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो। हो अर्थसंकल्प लोकाभिमुख अर्थीक नदरेन उदरगतीचो तशेंच विकसीत गोंय नदरे मुखार दवरून केला। अर्थसंकल्प सादर करपाची मुख्यमंत्र्याची ही 7वी फावट। मुख्यमंत्र्यान 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केलो। फाटल्या वर्साच्या तुळेत 7.21% वाढ जाल्या। घोषणा टाळून सध्याच्या स्थितीत गरजेच्या सुविधांचेर भर दिवपाचो यत्न मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला। नागरी जिविताचेर सकारात्मक परिणाम करपी भलायकी क्षेत्राविशीं घोषणा तशेंच शिक्षण आनी रोजगार विशींच्या येवजण्यांनी म्हत्वाची तरतूद केल्या। तशेंच अटल आसरा सामाजीक येवजण्याच्या रकमेत वाड करपाची घोषणा केली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात वीज खात्यात 5,100 कोटी, भौशीक बांदकाम खात्यात 1,897 कोटी, भलायकी खात्यात 2,217.66 कोटी, पिवपाच्या उदका खात्याक 1,009 कोटी, पर्यटनाक 385 कोटींची तरतूद केल्या। केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारच्या सकारात्मक लोकाभिमुख आणि अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय पूरक कार्यशैलींतल्यान गोंय राज्य विकसित भारताच्या 2047च्या दिशेन वाटचाल करताना विकसित गोवा 2037 साध्य करपाचो हावेस घेवन गोंय राज्याचो आर्थीक वर्ष 2026-27 खातीरचो अर्थसंकल्प जनतेक सादर करपा खातीर ह्या पवित्र सभागृहात उबो आसा। फिस्कल प्रोफायल The recent global scenario and its subsequent effects are expected to have the significant impact on the economy of Goa, which highly serves the sector-dependent state. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSTP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores. अर्थसंकल्पातले महत्वाचे मुद्दे स्वतंत्र आयुष खात्याची स्थापना, दयानंद सामाजिक मानधनात वाढ, अटल आसराचो निधी 3 लाखांवयल्यान 5 लाखांनी वाडयतले, 10 वर्सां सेवा बजायिल्ल्या कंत्राटी कामगारांक कायम स्वरुपी कामाक घेतले, दोना पावला विद्यालयांचे एकठांय संकुल उबारतले, दर एका आमदाराक रस्ते कामा खातीर 100 कोटींची निधींची तरतूद केल्या, शाळेत विद्यार्थिनीं खातीर सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करपा खातीर 1 कोटी मंजूर, DDSY विमा मर्यादा 4 ते 6 लाखां मेरेन वाडयतले, दाबोळे आनी मोपा विमानतळ चालूच उरतले, कला क्षेत्रातल्या गटांक लता मंगेशकर अर्थसहाय्य येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो, संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाच्या कामाक ह्या वर्सा सुरवात जातली।
180 कोटी खर्च करून वास्को शाराचे नूतनीकरण करतले. हे वर्सा डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी, 100 AI कॅमेरा, ऑटोमेटेड गाडयांची चाचणी करतले. जिल्लो पंचायत वांगडी सरपंच पंचांचे मानधन 5,000 वाडयतले. रोजगार आणि प्रशासन कर्मचारी भरती आयोगा अंतर्गत 2,500 पदां भरतले. दिव्यांगांक अर्ध शुल्क माफ. 10 वर्सां कंत्राटी सेवा केल्ल्या कामगारांक नियमित करतले. GHRDCत विदेशात नोकऱ्यां खातीर स्वतंत्र विभाग. सरकार तुमच्या दारी उपक्रम सगळ्या पंचायतींनी राबयतले. भौशीक बांदकाम खाते. PWD अंतर्गत दरेका मतदारसंघा खातीर 100 कोटींची कामां. रस्ते आनी हेर कामां खातीर 1,037 कोटी. इमारतींच्या देखरेखी खातीर 372 कोटी. रस्ते खणप हाचे लक्ष दवरपा खातीर अंतर्गत समिती नेमतले. पर्यटन आनी संस्कृती. पर्यटन खात्या खातीर 385 कोटींची तरतूद केल्या. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकात 10% वाढ. अयोध्या, पंढरपूर आणि मुंबईत भाविकांक खातीर गोवा निवास. दोनापावला नवीन कन्व्हेन्शन सेंटराचे काम ह्या वर्सा सुरू करतले. शिक्षण आणि कुशळटाय. शिक्षण खात्याक 3,400 कोटींची तरतूद केल्या. फंड कनेक्ट येवजण. थळाव्या विद्यार्थ्यांक IIT, NITत इंटर्नशीप. शाळेंक नवे बालरथी दितले. पिवपाच्या उदका खात्याक 1,009 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. उदकाच्या सामान वांटपाचेर भर. 200 परस चड अधिक MLDचे प्रकल्प पुराय जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यातल्या शाळांची सुरक्षा, NEP चालीक लावप आणि परीक्षा प्रक्रियांचेर विधानसभेत भासाभास जाली. मे म्हयनो सोंपच्या पयलीं 301 शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. मजगतीं एप्रिलांत शाळा उक्ती दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावोनूय हरकत घेतली. पळया. एका म्हयन्या भितर राज्यातल्या सगळ्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत जाहीर केलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खरपणान चालीक लायतले अशेंय तांणी सांगलें. मजगतीं आमदार एल्टन डिकोस्टान शिकोवपाचो वेळ आनी शाळांनी सुरक्षे विशीं प्रस्न उपरासले. एप्रिलांत शाळा उक्त्यो दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हरकत घेतली. मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विद्यापीठाची पुनर्मुल्यांकन पद्दत परतून सुरू करची अशी मागणी केल्या. I wish to highlight the growing fear and anxiety among students, parents, scout masters, guide captains, head of school and management due to non-allocation of periods for scouting guiding activities under NEP 2020. Since the academic year 2024-25, this policy has seriously affected 214 schools across Goa, impacting nearly 50,000 student members. Scouting and guiding are not just extracurricular activities. They are vital for character building, discipline, leadership, and community service. Denying time for these activities undermine holistic education and the spirit of NEP itself. I urge the government. With regards to the discontinuance of the re-evaluation system in the state of Goa, पयलीं कशें आशिल्लें की re-evaluationाक तुज्यान अप्लाय करूं येतालें. ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली. युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर. ताजे मागीर 24 तांणी री-इव्हॅल्युएशन म्हणजे कम्प्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त री-व्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते. री-इव्हॅल्युएशन जावप ना. म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली. हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले, गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो. म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हे भुरग्यांक कळूंक जाय, प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक, की तांचे पेपर री-इव्हॅल्युएट जातले. हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजिक ऑर प्रेसिडेंस बिहायंड दीस. सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचे. नोटेड स्पीकर सर, आय चेक विथ माय सेक्रेटरी. स्पीकर सर, आता जो विषय सांगला त्याच्या प्रमाणे आमच्या 302 गव्हर्नमेंट स्कुलां हे अजून ऑडिट करपाचो आसा. दॅट इज एक इश्यू. स्पीकर सर, आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी 100% स्कुलां रिपेर करून ती जुनाच्या पयलीं दिवपाचें आमी फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें. जे सिलींग पडलें म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर, थंयसर जो सिलींग घालतात आमी आतां ह्या फावटी त्या खातीर सगळ्या स्कुलांनी सांगलां की तुमी कितें म्हणटा तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस फकत फायर फायटिंगाचे उलय. प्लास्टर ऑफ पॅरिस तो हे यूजच करू नका, कारण ताका डायरेक्टली म्हणजे टॉपच्यान फॅन घालप आनी हें सांगलां. त्या खातीर आनी फ्लोर पडलो अशें केन्ना जावचें ना, सिलींग पडलें अशें केन्ना जावचें ना.
दुसरें स्पीकर सर तो जे फायर एक्सटिंग्विशर म्हणटा आनी फायर सेफ्टी ऑडिट जो म्हणटा पळय स्कुलांचो स्पीकर सर एक म्हणजे स्कुलांनी खंयच्याच कुकिंग फॅसिलिटीज किंवा अशा पद्दतीच्यो कसलीच फॅसिलिटीज ना किंवा थंयसर चुकून सुद्धा जे लायटर न्ही फर्स्ट सुद्धा कोणी यूज करचे न्ही तो जे सांगता वगीच जर फ्लोर ऑफ द हाऊस फाल्यां सकाळी म्हणत हांव 2 मिनटां भितर करता जाल्यार ते योग्य जावचें ना इट इज आत्ताच्या घडीक हांव चॅक करपाक लायता स्पीकर सर कितें? बट थंयसर खंयसरूच म्हणजे चुकून सुद्धा खंयसर बाबा उजो पेटपाची हेजी तेजी शक्यता ही चुकूनय नासता शाळे भोवती बी तितके आमी प्रिकॉशन्स घेता हांव वगीच सांगतो ना की आमी सगळे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर लायता दॅट इज अ रॉंग सांगप जातलें आमी 100% काळजी घेता की चुकून But it is part of the checklist, no? It is a Fire fighting extinguishing Speaker, system sir. आसपाक जायो. Speaker, So if it sir. is part of the checklist, that means Speaker, रांदपा गरज ना. Speaker, sir. आसपाकूच जाय. हुंयसर पेटपाक शकता. आपल्याक खूप खबर आहा म्हणून ते सगळे हांगासर ज्ञान धाडचे अशें काय ना ना तू खबर आहा. बिरान दिसना तू बिरान दिसना उज पेटल जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले शाळेन उजो केन्ना पेटचोच ना उजो तो पेटपाक पेटपा ना एक्सटर्नल सोर्साचो उज पेटपाक शकता न्हू सीएम ना वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज व्हेरी सिरियस तू म्हणटा चेकलिस्टाची घायलो आहा न्हू दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट आम्ही काळजी घेता ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजी रोवपी शेतकऱ्यां खातीर सरकारान म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केला. भाजी पिकोवपी शेतकऱ्यांक उत्पादनात योग्य दर मेळचो म्हणून दर वर्सा दरवाड सुनिश्चित करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सरकार शेतकऱ्यांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो आशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. भाजयेच्या उत्पादकांक योग्य दर मेळनाशिल्ल्यान भाजयो पिकोवपी शेतकऱ्यांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत चल्ला म्हणून पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकरान विधानसभेत मुद्दो उपस्थित केल्लो. आय सपोर्ट फॉर लोकल वेजिटेबल फार्मर्स. आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत खुबशे आमचे फार्मर्स आसा आमच्या भाजी जे आयज उत्पन्न करतात आनी ती भाजी व्हरून आमच्या पेडण्या म्हापसा तशेंच आमचे सगळे कडेन व्हरून आमचे लोक हे विकतात जाल्यार हांकां लागून म्हाका दिसता जी आयज खुबशीं वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं ही फार्मर्सांक जी रेट आहा पळय भाजयेची ती खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा आनी ती सरकारान जाता तितली फास्ट हे करून तेंची रेट ही वाडोवन दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच पेडण्या आमच्या म्हाका दिसता हे भाजयेक रेट वाडयना अशें म्हणून फार्मर्स म्हाका दिसता खुबशे कमी जायत आहा. तेका लागून सरकारान जाता तितले फास्ट हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. फार्मर्स कमी जावंक ना फार्मर्स हे आमी 2021-22 जे 1102 आशिल्ले ते आज 25-26 1295 फार्मर जाल्या. दर वर्सा हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी फार्मरांची संख्या ही वाडत आसा. स्पीकर सर म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की दर वर्सा आमकां भाजी जी घालता ताजी टनेजूय म्हणजे मॅट्रीक टन जर पळयत आमी जाल्यार ती बी दर वर्सा वाडटा. स्पीकर सर आमी तांकां जी अमावंट पेड करता ती ह्या वर्साक पळयत जाल्यार 532 लाख रुपया आमी आतां पर्यंत पेड केल्या. दर 3 म्हयन्यांनी ही अमावंट ही पेड जाता. स्पीकर सर तिसरी गजाल प्रोक्रुटमेंट सेंटर तांणी जे इब्रामपुरा आमकां आनी एक सेंटर दी म्हटलां पेडणेकार तशें भाजी लावपी कश्ट करपी समाज आसा त्या ती तांकां नवीन प्रोक्रुटमेंट सेंटर जे जाय ताजो हांव विचारूय करता आनी म्हज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक त्या पद्दतीचें डायरेक्शनूय दिता. स्पीकर सर आमी पळयता की हांकां एसिस्टंट आमी 2 तरेन दिता. एक म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय बी आनी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत. पण आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 75% आमी एसिस्टंट जे शेत करता त्या सगळ्या जाणांक दिता. 5 वर्सां पयलीं थारायल्लो आनी तेन्ना 150% ऑफ द तेंचो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो कन्सिडर करून थारायल्लो. बट तुवें जो रेट वाडोवन फार्मर्सा खातीर मागला ताचो डेफिनेटली आमी विचार करता आनी ताचो कितें तरी रेट वाडोवन दिवपाचें जे आहा पयलीं हांव एकदां सपोर्ट प्रायस तेंचो वाडोवन तोच सांगता तुका सपोर्ट प्रायस म्हणजे तेंचो रेट ना आमी डेफिनेटली तुवें सपोर्ट प्रायस जो मागला पळय न्ही आमकां फार्मरा खातीर हो सपोर्ट प्रायस दिवपाचो. आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय राज्य सरकाराचेर पयशांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केला. सरकारी कार्यावळीं खातीर व्हडा प्रमाणात 74 कोटी रुपया खर्च जाल्यात अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष सरदेसाय हांणी सभाघरांत सांगलें. विकसीत भारत कार्यावळी खातीर हेर राज्यांतल्यान बशी हाडल्यो जाल्यार G20 संबंधीत होर्डिंगांचेरूय कोट्यांनी रुपया खर्च केल्याचो सणसणीत आरोप तांणी केला.
विजय सरदेसाईच्या म्हणण्याप्रमाणे विकसित भारत कार्यावळी खातीर सुमार 13.22 कोटी रुपया खर्च जाले आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यो बशी हाडल्यो. G20 संबंधित होर्डिंगाचेर 9.48 कोटी रुपया खर्च जाल्ल्याचोय दावो तांणी केला. मजगती गल्फाक संकश्टात अडकून पडिल्ल्या गोंयकारांक सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्याचोय आरोप तांणी केला. खण कामगारांच्या कल्याणा खातीर आशिल्लो सुमार 100 कोटी रुपया निधी वीज खात्या कडेन वळयला असो गंभीर आरोप करून सरदेसाई हांणी सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याचेर प्रश्न उपरासले. आता इन्फॉर्मेशनाचे उलयतना म्हाका फिगर मेळटा ते भशेन 74 क्रोर्साचे फकत इव्हेंट्स जाल्या आणि तातूंत एक 4 ते 5 सरकारी जावंय आहात. ते तुमच्या पक्षाचे कडेन सामके लिंक असतात लागीं. आता विकसीत भारत म्हणटा ते 6 फेब्रुवारी 2024 म्हज्याच मतदारसंघात जाल्ले. खूब रस्ते बिस्ते तयार बी जाले तातूंत. पूण विकसीत भारताचो इव्हेंटूच 13 कोटी 22 लाख रुपया जाले. 13 कोटी म्हळ्यार कितें तें पळय. आनी तातूंत कितें बसी हाडल्या खंयच्यान? महाराष्ट्रांच्यान आनी कर्नाटकाच्यान. आन्सर आहा, रिप्लाय आहा. म्हळ्यार कितें हे गोंयकार येवन आसले तुमच्या हाका, तुमी इम्पोर्टेड क्रावड हाडिल्लो. आलेश हाडटा आसता. पयलीं ते तशे भायल्यान हाडटाले. लोक हांगाचे येनात, लोक भायल्यान हाडचे पडटा. MH बसी आणि कर्नाटकाच्यो बसी त्यो म्हाका प्रश्न पडलो. अरे प्रधानमंत्री येता, आमी कोऑपरेट करतात, आमच्या मतदारसंघात थोडो कितें विकास जावंक म्हणून जाता. लोकांनी दुर्गा बिर्गा मोडून सगळें वाडून करून दिलें. मुखेलमंत्र्यांनी कर भितर कामां करुया म्हणलें. पूण कितें इव्हेंटाक 13 कोटी आनी मातशें एक 7 कोटी म्हणल्यार बस स्टँड जातालो म्हणटो. हो आतां मंत्री जालो तुमचो, तो विसरलो दिसता बस स्टँडाचो. तो रावला आपूण मुखेलमंत्री जातलो म्हणून फुडें आनी मागीर ते 600 काय 800 हजार कोटीचो प्रोजेक्ट हाडटलो म्हणून. स्पीकर सर, पयशांचो इबाड जावपाक जायना आनी ताजे खातीर हो 74 क्रोर इव्हेंट जो तुमी मोडले ते 40 लाखांच्या लाडवा भशेन जाता. G20 जालें. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा द वर्ल्ड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. नाव देर इज ओन्ली वन USA. G20 बिन कोणाक कांय अर्थूच ना. G20 तुमी 9 crores 48 lakh रुपीज म्हणले. कित्याचेर? होल्डिंगा आनी एडवर्टिजमेंटाचेर 10 कोटी रुपया. G20 आमकां कोणाक पडल्यार तो कोण येता हांगा आनी कोण वता तो. G20 गोंयच्या सरकाराचो रोल कितें आहा? आनी आतां आमी जे आमचे जे लोक ते गल्फान झिरकून पडल्या तांकां हाडपाक आमचो नरेंद्र सावयकर सांगता डोंट पॅनीक म्हणून. सुशेगाद भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. अरे बॉम्ब फुट्टा सायडीन बुर्ज खलिफाचे सकयल मिसायल प्रोजेक्टायल पडली. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून. हे कितें आतां स्पीकर सर? आनी तुमी G20 होल्डिंगाक 10 कोटी रुपया मोडटात. स्पीकर सर, हे अशें जे भशेन जाता तेन्ना आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी 100 कोटी रुपया मायनिंग वेलफेअराचे पयशे आयिल्ले डायवर्ट केले आनी इलेक्ट्रिसिटीक व्हेल्या. म्हळ्यार सुनील ढवळीकर टाट करून उठटा पळय आनी आमचेर सामको 27 वर्सांची हिस्ट्री बी सांगता. तो म्हाजो मोस्ट फेवर्ड पोर्टफोलिओ असो दिसता ह्या दिसांनी. डायवर्ट जाता पयशे मायनिंग वेलफेअराचे डायवर्ट जाता इलेक्ट्रिसिटीन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वाळपय पुलिशेन केरी चेकपोस्टाचेर सुमार 2,10,750 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजी व्हरपी बॉलेरोंतल्यान बेकायदेशीर गोमांस घेवन बेळगांव सावन पणजी येताली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. सादिक नायकवडी अशें दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन गोमांस आनी गाडी जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात बेकायदेशीर गोमांस जप्त करपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. केरी चेक पोस्टाचेर ब्रेस्तारा रातचे एकांक सुमार वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा. एकूण 750 किलो हे गोमांस आसा आनी तेजी जी प्रायस आसा ही 2,10,000 रुपया आसा. खरें म्हणटा तर जी जेन्ना केरी चेक पोस्टाचेर बेळगांवच्यान गोव्याचे दिशेन येताली एक बॉलेरो, तितून भाजी भरलेली आसलेली आनी जेन्ना पोलिसांनी संशय आयल्या नंतर ती चेक केली तेन्ना तांकां बेकायदेशीर जे गोमांस आसा हे मेळिल्ले आसा. तेंच्या कडेन खंयच्याच प्रकारचे कागदपत्र नसलेली. ताका लागून वाळपे पोलिसांनी गाडी सकट जे गोमांस आसा हे ताब्यात घेतलेले आसा. सद्या ते वेटरनरी डॉक्टर आसा त्यांनी चेक केलेले आसा आनी सादिक नायकवाडी हो कर्नाटकाचो ताका सद्या ताब्यात घेतलेले आसा. ह्या प्रकरणात वाळपे पोलीस फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना कामत. धारगळ वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामांच्या कागाळीचेर चालू आशिल्ल्या पंचनाम्यात एक धक्को दिवपी घडणूक घडली.
पंचायत सरपंच सचिव गट विकास अधिकारी आणि पोलिसांच्या हाजेरीत रेडकार हॉस्पिटलाच्या मुखार पंचनामा चालू असताना अचकीत लोकांनी अधिकार म्हणून आयिल्ल्या वकील सदानंद वांयगणकाराचेर पोलिसांच्या हजेरीत हल्लो करून ताची मारहाण केली. हे घडणुकेत वांयगणकार जखमी जालो. मजगती 108 अँब्युलन्स ताका व्हरपाक वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान पोलिसांनी जखमीक हॉस्पिटलांत व्हेलो. पळयात. सदानंद बाब कितें जालें? एक सेक्रेटरी आणि हो आसलो सेक्रेटरी आणि दशरथ परब यांच्या वांगडा कोण तरी लोक इल्ले तेंच्यानी आणि हो एक मनीस आसा हो येवन परत परत सांगत आसा कित्याक मारलो? हो धमकी दिता येवन होच कोण तो पळय कित्याक कारण हो मनीस कोण तो पळय हो पळयत तरी तुम्ही तेका तुम्ही पळयना हो कोण तो पळय हो धमकी दीत आसा तू तेका धमकी दिली खंय मारपाची तेका मारू एक्सप्लेन करताले हांव तेका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इल्लिगलाचो इन्स्पेक्शन प्रोसिजर आतां सांगता तो गेलो तेका मारपाक लागलो. कोण तो पूण हांव वळखना तेका. पळय तुमचे कोण येयल्ले सेकंड पार्टी कोण येयल्ले इन्स्पेक्शनाक कोण आसलो कंप्लेनंट आसतलो आनी कोण ओनर टेनंट आसतलो आनी कोण कंप्लेनर हांवें विचारलेले विचारता तो मदीं तोंड घातलें तेणी आनी तो उलयता जालें सेंचेस फायटींग जाली म्हणजे गेलो तो मारपाक तेका. आता कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमच्याकडे इलिगली कन्स्ट्रक्शन करतात? निलेश पटेकरान. आणि मागीर सदानंद कितें आयिल्लो? तेका ऑथॉरिटी लेटर दिले तो येवंक ना लेटर म्हणून तो आणि कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली ही कंप्लेंट? स्टीफन फर्नांडीस. मागीर ती पार्टी आसली? ना ती पार्टी ती पार्टी नसताना तुम्ही कसो पंचनामा करतात? आमी काय करू ना आमी तेका फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करताले तेका. एक्सप्लेन करता तो गेलो तेका मारले तेका. प्रोसिजर आमचो म्हाका कंप्लीटच जावना तेका सांगपाचो कळ्ळें न्हू. प्रोसिजर म्हाका कंप्लीट जालेलो हांवें स्टार्टूच करूंक नाशिल्लें कांय ती. कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर. हां मागीर कंप्लेंट प्रेझेंट ऑथॉरिटी लेटर सदानंद वांयगणकाराक. ओके. मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शन आसा. सायड इन्स्पेक्शन करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आनी हेंचे कडेन झगडी जाली. तुमचे पोलीस आसले तेन्ना प्रोटेक्शनाक? पुलीस प्रोटेक्शन त्याच्या फुड्यान मारलो तेका? तो आसलो न्हू जर कोण पुलीस आसलो. विषय न्हू आता ताजू डिलायट म्हणून एक आसा आता ड्रीमलँड म्हणून एक आसा आणि एक मार्बलाची येते तिघांचे इन्स्पेक्शन आसा. ओके. कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट आसा ते पण सेक्रेटरी आता लांब रावता ते येयना तितला तांकां सांगता. पण थ्रू पंचायत आसली व्हिडिओ नासली. 4 महिन्यांची उदकाची बिलां एकाच वेळार आयिल्ल्यान सांगेच्या थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. बिलांची रक्कम चड आशिल्ल्यान लोकांमदीं हुस्को निर्माण जाला. ह्या वाठारांतले कांय लोक दिसवड्याचेर कामाक वतात. एकाच वेळार सगळी बिलां फारीक करप कठीण जालां. देखून बिलां भरपाक वेळ दिवचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. मजगती मिटर रिडरांक इलेक्शन ड्युटी घाल्ल्यान बिलां काडपाक कळाव जालो अशें सहाय्यक अभियंता वृषाली नायक सांगता. आयकात. ह्याच उदकाच बिलां संदर्भात हांवें पयलीं ती डिपार्टमेंटाक वचून तांकां सांगलेलें कळ्ळें. ते नंतर डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो. डेप्युटी कलेक्टरान ताणें आपल्या सायडीन ती बाजू मांडली आनी ताणें सांगलें की ते आपूण तांकां रिलीव करपाक शकना बीएलओ. एक्चुअली हांवें तेन्ना बिलां दिवचीं आसलीं. आतां बिलां दिल्यात 4 म्हयन्याची एक बरोबर बिलां दिल्यात आनी सामान्य मनशाक डेली वेजीस कोण काम करता तांकां एक बरोबर भरणी तें शक्य ना कळ्ळें. तांकां ती एक बरोबर भरणी शक्य ना. त्या खातीर हांव तांकां गेल्लो. बरें ह्या बिलाक तेणें 4 म्हयन्याचे मिटर रेंट आमकां घातला. एक्चुअली बिला फाटल्यान 1 मिटर रेंट तुमी 4 म्हयन्यांनी दी नाल्यार 6 म्हयन्यांनी बील एक फावटी दिलें न्ही कळ्ळें. तुमी बील दिला 127 डेसांची बील दिलां एक बील दिलां. तुमी एक बील तुमकां 4 म्हयन्यांनी दिवपाक हे अधिकार ना न्ही. तुमकां जाय तेन्ना दिले. तुमचे कडेन स्टाफ ना हें आसा तो मॅटर तुमगेलो गव्हर्मेंटा प्रॉब्लेम. कितली जर तर ना जाल्यार गव्हर्मेंटान घेवप. गव्हर्मेंट आमी लोकांनी कित्याक तितून सफर जावचें. म्हाजें म्हणणें आहा की हो एमावंट आसा पळय तो आमकां पिरियड दिवचो. पिरियड दिवन तुमी ह्यो ड्यू डेट दिल्या तितून तें भरणी शक्य ना. जाय जाल्यार इन्स्टॉलमेंटान भरपा दिवचें नाल्यार पिरियडांनी वाडोवन दिवचो. पूण आनी हेजे फुडें दिता आसतना म्हयन्या बिलां दिवचीं आनी बिलां एकच मिटर रेंट आसा कित्याक तेजेर मेन्शन केल्लें आसा मिटर रेंट म्हणून मंथली म्हणून ना आनी कांय ना कळ्ळें. आनी तुमी दिता आसतना 127 डेसाची बील दिल्लें आसा. हो एमावंट चड जाता. हो सामान्य लोकांक परवडपा सारको न्ही. त्या खातीर गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन डिसिजन घेवचें नाजाल्यार आमी ती भरपाक आमकां तें शक्य ना. तांकां न्ही जे मिटर रिडर जे आमचे आशिल्ले पयलीं हांगा ऑफिसान तांकां SI ड्युटी घातिल्ली आशिल्ली.
इलेक्शनाक लागून रोलाक लागून इलेक्ट्रीक रोलाक लागून ताका लागून तांकां SI ड्युटी घातली कारणान आमकां तांकां बिलींग इशू करपाक तांकां मातसो प्रॉब्लम जालो. आता तुमचे कडेन सध्या कितले मिटर रिडर आसलेले अवेलेबल? आमचे कडेन सुद्दां 10 मिटर आशिल्ले तातूंतली मागीर तांच्यांनी 5 जाणांक SI ड्युटी काडली. फाटल्या समय पळय जेन्ना आमकां कलेक्टर ऑर्डर येता तेन्ना आमकां तांकां रिव्यू करचेच पडटा. सो आमी तांकां रिव्यू केलें पूण आमी सायमल्टेनियसली आमचे रिपोर्ट केलो आनी कलेक्टराकूय रिपोर्ट केलो की आमचे हांगा मिटर रिडर शॉर्ट आसा जाणे करून आमचे बिलां आमची हँगर जातली. सो ताका लागून तांकां रिलीव करचें नाजाल्यार तांकां ड्युटी वयल्यान तुमी मातशें हें करचें म्हणून रिलीव करून तांकां आमकां इशू परत बिलां इशू करपाक लागून हें करचें म्हणून. स्टाफ आमकां कमी म्हटल्यार आमगे मिटर रिडर फक्त 10 आसा. हेज पण आमच्या ते सगळ्या पंचायतीन पळयल्यार आमकां आनी मिटर रिडर शॉर्ट आसा. आमी ऑलरेडी रिपोर्ट केला, एक रिपोर्ट करून दिला प्लस लेबर प्लंबर ताका लागून आमी रिपोर्ट केल्लो आसा. पूण तांकां न्ही जे बील आयलां पळय न्ही ते डॉमेस्टीक एज पर कन्जम्पशन पळय आयलें आनी तशेंच आयिल्लें आसता. सो भरचेंच पडलें न्ही. म्हणून आतां एकूच बरोबर 4,000 जावं 3,000 अशें बिल येता तेंकां भरपाक मातसो प्रॉब्लेम जातालोच न्ही एक सामान्य मनशाक? हय तांकां न्ही आमी कशें आसा एट अ टायम भरपाक म्हाका डिफिकल्ट आसा जाल्यार तांच्यांनी पार्ट पेमेंट करूंक येता. समज तांच्यांनी पार्ट पेमेंट केलो जाल्यार उरिल्लो जो एमावंट आसा म्हणजे ते समज 4,000 बील आयलें ताणें समज 2,000 भरले जाल्यार ते 2,000 जो एमावंट आसा ताका तांचो डिले पेमेंट चार्जीस लागतलो. पूण एक्चुअल ऑन बील तांकां कोणाकूच डिले पेमेंट चार्जीस आमी पयलीं लावन दिनात. जेन्ना पार्ट पेमेंट जाता उरिल्ली पार्ट पेमेंटाक लागून तो डिले पेमेंट चार्जीस. म्हणजे आतां एक समज 2,000 समज बिल येयलें जाल्यार तेणी अर्दे सुद्दां भरपाक शकता? हय हय तांच्यांनी समज पार्ट पेमेंट केलो जाल्यार पार्ट पेमेंटा लागून तांकां डिले पेमेंट आनी उरता तो एमावंटा मागीर तांकां हय हय डिले पेमेंट चार्जीस लायतात. सद्या तांकां SI राज्यान सगळ्या रिव्यू केल्ले आसा सगळ्या मिटर रिडरांक. सो ते जशें पयलीं चालू आशिल्लें मंथली बिलींग जातालें तशेंच जातलें. सकाळच्या खबरां बुलेटिनाक आज सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताशे तण तण तणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वायता काजींच्या चौरार कोगुळगा येता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावितर हाताचो धाप जशे खोलयता घुमटाची धाप गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.